नवे सरकार घडोवपाचे जाले जाल्यार राष्ट्रवादीचो एकमेव आमदार चर्चिल आलेमाव कोणाक मत दितलो हे आता महत्वाचे थारला। पण चर्चिल सांगता ताचे दिल्लीचे हायकमांड सांगता ते प्रमाण तो तेको दितलो। थळाव्या फुडाऱ्यांचे आपूण आयकुचो ना अशेंय तो सरळ सांगता। गोयचो राष्ट्रवादीचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजान हालींच पत्रकार परिशद घेवन सांगिल्ले आमी चर्चिलाक सांगतले काँग्रेसी वटेन राव। पूण चर्चिल म्हणटा हांव तांचे आयकुचो ना कारण ते ताचे आयकनात। तांचे मदीं वाद निर्माण जाल्लो तो विधानसभा बरखास्त करपाच्या प्रस्नावयल्यान। पळयात चर्चिल कितें म्हणटा तो। हांव एक सांगता ते दुसरें आयकता ते आनी म्हाका सांगपाक कोण आतां म्हगे सगळें आयकलां जाल्यार म्हगेलो म्हाका लिडर आहा शरद पवार आनी प्रफुल्ल पाटील। म्हगेलो लिडर शरद पवार आनी प्रफुल्ल पाटील समजा तेंच करतलो। म्हाका लोकल लिडर लागना की लोकल लिडर आमचे आयकनात हांव तेंगेले आयकना। हांवें स्पेशल फोन करून जायलो सांगलें तूं एक लेटर कोर हांव अपॉयंटमेंट घेता सुर्या कडेन आमचे घोडणेकारा कडेन की आमकां रिजर्वेशन नाका। तेमी बोलतेच लेटर केलें मरे तेमी पळय मागलें रिजर्वेशन करूंक ना। तांकां कितें जाय तांकां इलेक्शन जाय इलेक्शन म्हणल्यार तांकां सगळ्या हेळेस म्हणटा प्रॉब्लेम कितें जाला उणीबी जाणा उणीबी ती तुमी उणीबी मेळ्ळाय शितोळबी मेळ्ळाय ती कितली स्कील जाय 2-3 स्कील जाय मागीर नाच जाताय ते भाशेन इलेक्शन हे पोस्टां नाच जाताय पण इलेक्शन जायना। सध्याचे भाजपाच्या युती सरकार अस्थिर जाले जाल्यार सगळ्यात चड बहुमत आशिल्लो पक्ष म्हणून काँग्रेसीक सरकार घडोवपाक आपोवपाक जाय हे स्वता चर्चिलय मान्य करता। पूण ताच्या मतान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार राजीनामो दिनात ते मेरेन कांयच जावचे ना। फाटी विधानसभेत चर्चिलान पर्रीकर सरकाराक तेको दिल्लो। आज पासून सीएमान रेजल्यूशन केल्ला न्हू ते पर्यंत ते रेजल्यूशन केला ते पर्यंत ते कितें करून आमचो सीएम म्हणटाय कोण म्हणूं शकता। जेन्ना तो रेजल्यूशन जालो तेन्ना ते पळय कोण तेंकां डिसायड करतले आनी ते करतले आमी आमकां काय लागना तें आय एम नॉट अ मेंबर ऑफ देम मनीस जेन्ना आज मरनाचो झगडा आनी तुमी सीएम जावो झगडा सारकें ना इज नॉट करेक्ट इज माय थिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द रुल्स ऑफ इंडिया जे पळय सिंगल पार्टी लार्जेस्ट आसा ताका आपोवपाक जाय कायद्यान। तुजो सपोर्ट आसता तेका लास्ट टायम काँग्रेसीन आपूण मागील ना सिंगल पार्टी सो काँग्रेसी घेवन येवं गोंडेकारा घेवन न्हू पण आतां तेमी सांगलां की तूं रिजर्वेशन वयता आमकां सपोर्ट कर तेन्ना तांकां आपोवपाक पडटलें बिचार रिजर्वेशन करपाक जाय कितें तुगेलो सपोर्ट आसतले तेंकां। हांव चोय एज पर द मुगेलें डिसिजन आयज हांव कांय सांगूंक शकना। मुगेलें डिसिजन मुगेलो हायकमांड सांगता तेजेर आसतलो। बाणावलेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।